आम्ही गायन घेऊया A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोडिया वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड मोशीर घाल तू विश्वासी मन खोलोय तुजो उजवाड मोशीर घाल तू विश्वासी मन खोलोय देवाचे वेदी सोडी हांव वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुज्या ओर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय तुज्या ओर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय देवाचे वेदी सोडी हांव वेता खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बामणिनो पास्कांच्या आठवड्यांत आमी आसा आनी पास्कांचो आठवडो म्हणल्यार पास्कांचोच दीस. ही परब दी व्हडली परब देखून 8 दीस पवित्र सभा पास्कांची परब समोरमता. आयताराकूच न्हय, आयजूय फाल्यां परवां सोनवार आनी फुडलो आयतार पासून, कित्याक ही परब सगळ्या परबांची आवय. ही परब ना जाल्यार सगळ्यो दुसऱ्यो परबो नात. ही मुख्य परब आनी ते पासत 8 दीस लेगून ही परब समोरमता देवाक आर्गां दिता. आमकां देवान आपल्या पुताच्या पास्कांच्या गुटावदेशी सोडयल्यान देखून आमी ह्या आठवड्यांत आसतना कालच्या सकाळी आमच्या पाप साहेबाक देवान आपणाशें आपोवन व्हेलो. पिराचीत काळ सुरू जाला तेन्नातावन तो बरो नासलो, पूण सारके 40 आनी 6 दीस तो कश्टवलो. पूण पास्कांची परब जातूच देवान ताका आपयलो. ताका एक भाग दिले, निमाणें आपले परजे कडेन उलोवंक. निमाणें फोडफोडून तो उलयलो, पूण दुसऱ्या दिसाक देवान ताका आपयलो. हो ताचो बाबार्थ. म्हणजे आपूण पास्कांची परब लेगून उत्तलो, देव म्हाका दवरतलो आनी त्या उपरांत गेल्यार जाता. आख्खो संवसार ताचे पासत दुखी जाता आनी मागता. ह्या दिसांनी आमी आजतान गांठ सुरू करतल्यो. ताचे पासत ताका देवान सासणाची सोसकाय दिवची म्हूण आनी आमी गांठी उदेशीं कडयता ताचें मरण हे दीस लेगून. आनी मागीर आयतारा दीस आमचे इगोजेन ताचे पासत केरीत मिसाची भेट आमी भेटयतल्यो. तर ताका सासणाची सोसकाय दी म्हूण मागुया. जो बरो वावर ताणें केला, उगट्या मनाचो पाप साहेब, नितीचो पाप साहेब आनी अदी करून काकलुतीचो पाप साहेब, ताका नांव पडलेलें काकलुतीचो पाप साहेब. सगल्यांक उगटो असलो पाप साहेब, अदी करून दुर्बळ्यांक आनीक भायर आयलोल्या सभेन मोग दाखयतलो पाप साहेब तो. ताका देवान ताच्या बऱ्या करण्यांचो इनाम स्वर्गार फाव करचो म्हूण मागुया. आनी आज मुंगळार देखून तुमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्यात. तुमची भोगती बायगोंत आंतोनी सभेन दाखोवंक
आनी ताचो आलाशिरो तुमच्या जिवितांत मागूंक. तरी आमची मिसाची भेट फुडादीक जातली जाल्यार आमचेंच पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत मागीर घेवन सदांच संकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. Moiman devan Unsorgi ani shanti tacia istak samsari सर्वेस्परा देवा surgincharaya surpodvedar deva bapa ami tuka namaskar kortao ami tuka dinvastao तुझ्या तोर वैभवा पासोत आमी तुका वाकांताव. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूट कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगतीन देव बापाची महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. ह्या मिसाचें इतेस हांव भेटयता देवाक अर्गां दिवन. क्रिस्तिना पो ही कोणूय आहा जाल्यार मातशें हांगा येवन बसचें. क्रिस्तिना पो तांणी दाना पाद्रीच्या हातांत घालूंक जाय. हांगा कोण ना. कोणें पळय इतेस हांव दिलां आहा जाल्यार मातशें हांगा येवन बस. क्रिस्तिना पो ते सावन दितात आनी येनात मिसाक. मागीर झगडटात मुगडाराची ते सावन घेनात म्हण. इती गोत म्हाका जाय जाणें कोणें इते सावन दिलां ताणें दाना तोयराचें म्हणजे वाचप करूंक घेतात. वाचप करूंक तुमकां दिवंक ना. वाचप आमी कोत्ता. पूण तुमी निमाणी वस म्हणटा ती उंडो आनी सोरो तुमच्या इते सावन घालूंक जाय.
अशेंच कोत्तात मिसां दितात आनी नाच येनात सांतांतून कोत्तलो आहा कोण आहा ना दुसरे फावटी तुमी मिसाची ते सवय दितात जाणा टॅक्सी मारून लगून येयात तें गरजेचें कित्याक ते सवय जाल्यार तुमी तरी वांटो घेनात मिसांत कित्याक ते सवय दिवप मागीर म्हणटा पादवीकार उक्तेपणी सांगतलोच ही शिस्तीची वस्त सांगलां ही ते सवय दितात तेन्ना तुवें बसूंक जाय उंडो सोरो यात्निकाच्या हातांत घालूंक जाय आमच्यो जायत्यो हेर गरजो आहात तांचोय उगडास करुया जायते जाणांक हार्टाचें दुयेंस आहा जायते जाणांक मायल्ड हार्ट एटॅक्स आयल्यात थोड्यांची बायपास सर्जरी केल्या थोडी कॉरोनरी केअर युनिट हातून आसात तांचो उगडास करुया कोणाक स्ट्रोक्स जाला तांचो उगडास करुया कोणाक एक्सिडेंट जावन जखमी जाल्ले आहात तांचो उगडास करुया कोणाक कातीची पिडा जाल्ली आसा वेगवेगळे तरेच्यो कातीच्यो पिडा थोड्यांक कॅन्सर आनी ट्युमर जावं जाणटी जावं भुरगीं जावं तरणाटीं तांचो उगडास करुया थोड्यांक रगताचो कॅन्सर जाला ल्युकेमिया तांचो उगडास करुया कोणाक आर्थरायटीस आनी रिवमॅटिजम कोणाक आल्सर्स जाल्यात एसिडिटी जाल्या जिरोण जायना तांचो उगडास करुया कोणाक किडनीची प्रॉब्लेम अदीक करून जीं कोण डायलिसीस करतात थोड्यांक लिव्हर सिरोसीस आनी फिगदाचे प्रॉब्लेम आहात तांचो उगडास करुया थोड्यांक हेडेक आनी मायग्रेन तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाता तांचो उगडास करुया जायतीं जाण डायबिटीक आहात आनी ताका लागून जायते सोंसतात अदीक करून भुरगीं जीं डायबिटीक्स जाल्लीं आहा तरणाटीं तांचो उगडास करुया थोड्यांक ब्रोंकायटीस जाल्ली आहा न्युमोनिया आनी लंग प्रॉब्लेम थोड्यांक थायरॉयड प्रॉब्लेम जाल्ले आहात थोड्यांक भुरग्याचें देणें मागतात जायतीं जाणांक येतात आनी तांकां भुरग्याचें देणें फावो जाता मागीर पोत्तून येवन देवाक आर्गां दितात भुरगें गावलां देखून तांचो उगडास करुया जाणी आपलें मेडिकल एप्लिकेशन केल्लें आहा आनी तांचो मेडिकल बरो कोसूंक तांचे पासत मागुया जायत्यो जाणांच्यो वस्तू शेणल्यात ती मागूंक आयल्यान बैगो दांतुनीचे मजतीन शेणलेली वस्त मेळूं म्हूण तांचे पासत मागुया जायतीं जाण नोकरी सोदतात आनी नोकरेक लागून वयर सकयल जातात तांचे पासत मागुया जायते जाण जिविताचो सांगाती सोदतात जावं अकोल ओ न्हवरो तांचो उगडास करुया जायतीं जाण निराशीपणान भितर सरलेलीं आहात तांचे पासत मागुया आमचीं क्रिस्तांवां कितलीं जाणां बाठां बेसांक लागून भांगाराक लागून एकामेकाची दुस्मान जाल्लीं आहात घरांतूच आनी तांची इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स कोर्ट केसीस चलतात तांचे पासत मागुया जायतीं आमचीं भुरगीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात तांचो उगडास करुया भुरगीं आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय भुरग्यां पासत मागतात तांचो उगडास करुया आनी सगलीं जीं भुरगीं जीं उलोवंक जायना जीं ऑटिस्टीक भुरगीं डावन सिंड्रोम जाल्लीं आहात तांचोय उगडास करुया आनी हेर आमच्यो गरजो तुमी ज्यो गरजो घेवन येयल्यात त्यो ह्या वेळार बैगोन तांतुनी मुखार घालात सुर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ही पास्क परबीन आमचे ओस्कोतायेक तुवें आमकां गोठायेचें ओकोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजीं कुशाल बरीच स्वतन भुरगीं केल्यात तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सपूर्णयेन आमी भोगूंक निर्मी आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक आमीन.
धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हळें, तुमी खुसार मारलो त्या जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिशेक केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घोराणें थिरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली. आनी पेद्रून आनी हेरां धोर्मदुतांक तांणी म्हळें, भावांनो, आमी कितें कोरचें? पेद्रून जाप दिवन म्हळें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडून जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्थान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पो देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून तांणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्थान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुबां विस्वाशीपणाचीं, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. जाबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जाबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशें आमचे देवूंक तुजी प्रिती. जाबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. शिवर्तमांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारिया समाधी लागीं रोळूंक रावली आनीक रडटना वडो घालून समाधीन पडत जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसतले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनी तिका विचारलें, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या स्वाम्याक काडून व्हेलो आनी ताका कुयंक घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक नासलो. जेजून तिका म्हळें,
बाय तूं कित्याक रडटाय? तूं कोणाक सोदताय? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिया. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सोरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणें स्वाम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें बारांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बामणीनो, हें शुभ वर्तमान आमकां ह्या आठवड्यान परगट जाता. 4 जाणांनी हें शुभ वर्तमान बरयलां आनी 4 शुभ वर्तमानकार हीच घडणी 4 भाशेन बरयतात, पूण मुळावी एकूच घडणी ती जेजूचें जिवंतपण. रिकामी समाधी. रिकामी समाधीशी भितर ओ भायर 2 बोडवे आसतात, 2 दादले आसतात धवे न्हेसोन, ओ एक बोडवो आसा. अस्तोऱ्यो पयल्यो पावतात, दादले भियोन आसात आनी तातूंतली काळजीदार अस्तोरी म्हळ्यार मागदालाची मारिया. तिची काळजी इतली व्हड की ती कोणाकूच भियेना, जुदेवांच्या अधिकाऱ्यांक भियेना. हरशीं बायल कशी भियोवपाची, कित्याक ताका मारलो, जेजूक मारलो, आमकां कितेंय करूंक आहा, आमी ताचे शिश म्हणून तें घेवन बसना. पूण जी इतली उमेदीन बोल्ल्या, कित्याक जेजून तिचें जिवीत बदल्लां आनी इतलें बदलून तिका बरी केल्या, देखून ती उपकारी आसा आनी हो उपकार ती घेवन आहा, उपकार मानूंक सोदता. ते पासो जिवो मेलोलो तिका तो जाय आनी बायगन जिवां बरे भाशेन घालता. ती म्हणटा, म्हज्या स्वाम्याक काडून व्हेला, म्हज्या सुम्याक. जेजूक काडून व्हेला म्हणना. शी पर्सनलायझीस द रिलेशनशीप वीच शी शेअर्ड विथ जीसस. व्हेरी पर्सनल रिलेशनशीप. म्हज्या स्वाम्याक व्हेला. आमी जायते फावट ह्यो बारीक वस्तू पळयनात. म्हणजे जेजूक व्हेला, ताका व्हेला ना, म्हज्या स्वाम्याक व्हेला. ताणें म्हजे सगळी व्हड व्हड वस्तू केल्यात. ताणें म्हजें जिवीत बदल्लां. हांव वायट हवी आसली ती म्हाका बरी केल्या. म्हजे देंवचारूय बसले ते काडल्यात आनी हांव ताका उपकारी आसा, कित्याक म्हजे जिविताची बदलणी भितरल्यान सान जाल्या. हांव नवी रचना जाल्या आनी हें म्हाका सांबाळूंक जाय. तो ना जाल्यार हें नवेंपण जें हांवें घेतलां ताका लागून तें हालतलें आनी देखूनच ती ताका सोदता. हांव व्हरतली ताका, हांव कास्या व्हरतली. तिचे कडेन व्हरूंक जावचें ना, पूण म्हणटा हांव व्हरतली. म्हणजे जायते फावटी ज्या मनशाक उमेद आहा ताच्यान कितेंय करूं येता. केन्ना तुमी पळयतात जाल्यार नको, आमच्या भुरगेपणार आमी एक केली बायल, आमी भुरगे, ते बायलेक सुमार 60 वर्सां उदीक नेरवां जाल्लीं आनी ती इतली वेगान धांवताली, कोणाच्यान कितलेय दादले धांवले ती धरूंक मेळोंक ना. ती नेर्व चाडवले जाल्यार मनीस कितेंय कोत्ता, कसली वस्त उबात्ता नेर्वांच्या फोर्साचेर म्हणटा आमी. ते भाशेन ती हांव वतली ताका. इतलें पर्सनल रिलेशनशीप ती. आनी जेजूय दाखयता
आपले रिलेशनशीप आपलो संबोवन मारिया मागदलेन पर्सनल तो मारिया म्हणटा नांवान उलो कोत्ता देव आमची नांवां जाणा इसायास प्रवाद्यांनी ज्या पुस्तकांत बरयल्लें आहात तुमची नांवां म्हज्या ताडताचेर कांतयल्लीं आसात ताडताचेर तुमची नांवां म्हज्या गोड्यांतल्यान ताडताचेर ताळो जितले फावटी म्हज्या दोळ्या मुखार येता तेन्ना हें नांव येता इतलो पर्सनल रिलेशनशीप खासगी संबोवन देव आमचे कडेन सांबाळटा आमी ते सांबाळले जाल्यार मारिया मागदलेन सांबाळटा आनी जेजूय सांबाळटा ज्या मापान आमी पर्सनल रिलेशनशीप देवा कडेन सांबाळटा त्या मापान तोयी ते सांबाळटा आनी तांकां मान दिता ते पासत न्हू तुमी हांगासर सांत आंतोनी कडेन मागता आसतना जेन्ना एक गंभीर पीड आहा एक गंभीर मागणें करूंक कोणूय जाय येता हांव ताका सांगता तुजें मागणें पर्सनल जावं दी मेक युअर प्रेयर अ व्हेरी पर्सनल प्रेयर तुजें संबोवन सांत आंतोनी कडेन जे मापान आहात त्या मापान हे संबोवन ओदी खासगी जावचें देखीक एक भुरगें लासलें ताचें शिजलोलें उदक पडलें आनी हांवें रोखडोच फोन मारलो फादर म्हजे दुयेक ते किर्यादान उदक सोडून तें भायर सरलें येता म्हणसर ह्या भुरग्यान आपणाचेर घालें भेंड्याचेर घालें शिजलोलें उदक आनी ती भियेली हांवें तिका सांगलें तूं सांत आंतोनी कडेन अशें माग हांवूय मागतां हांव मागतांच पूण तूंय माग सांत आंतोन तुज्या हातान तो मिनीन जेजू आहा बाळोक जेजू आहा ताका कुशीन काड आनी म्हजे धुवेक घाल तुज्या हातान पुरो कांयच लासूंक ना आनी दाग हें पडपाचें लासून काती वचून उलोवप मारपाचो ना कांयच जावंक ना पर्सनल प्रेयर आनी जायते फावट अशी बरी जाता आनी एक भुरगो जो 5 म्हयन्यांनी जाल्लो आनी दोतोरान गॅरंटी दिवंक ना हांवें सांगलें ती हांव शामाईक सांगलें पळय तुजें मागणें अशें जावन दी सांत आंतोनीक पळय इगोजेंत वच आनी ताका सांग तुज्या हातान बाळोक आहा ताका सद्याक काड आनी म्हज्या नातवाक घाल आनी पळय ह्या भुरग्याक एक वरोस मायज जालें आजून जियेता आनी बरो जाला हे भाशेन ज्या मापान तुजे संबंद आहात बायगोंत आंतोनी कडेन त्या मापान मागणें घाल आनी तुवें ते मागणें यू हॅव टू इमॅजीन सच अ प्रेयर रियल प्रेयर आनी तुवें इमॅजीन करूंक जाय सांत आंतोन आपल्या हातान बाळोक जेजू आहा ताका काडटा आनी तुज्या भुरग्याक घालता आनी भुरग्यां सगळे जाय त्यो मिलाग्री कोत्ता बायगोंत आंतोन कित्याक ताच्या जिवितांत आवयो भुरग्याक घेवन येताल्यो शिजलेल्या उदकांत पडल्यो भुरगें लासलें रोखडोच बरो कोत्तालो सारकें पिडा गेली आनी ते पासत तुमी मागता आसतना असलो पर्सनल रिलेशनशीप वीथ गॉड यू हॅव टू शेअर आनी तेन्नाच मागण्यांक खोल इफेत आहा खोल रिजल्ट आहा हे भाशेन मारिया मागदलेन आमकां शिकयता हो पर्सनल रापो वी हॅव टू preserve between God and us, between the saint. He's a very powerful saint. सांत आंतोन एकदम म्हाका कोणें मागलें जाल्यार हांव वयर वेतां थंय खंयच्याय वेळार मागलें हांव वयर येता आनीक तो म्हजो पोदोन पाद्रीन तो म्हज्या शापायन म्हाका सायबिणीचें नांव घातलें सुकोर कित्याक आमची इगोर सुकोर सायबिणीक भेटयल्ली सुकोर सायबिणीचें नांव ताणें घातलें म्हजे मायन रुजाई नांव घातलें दुसरें 2 नांव म्हाका सायबिणीची जाल्लो तो दीस रुजाई सायबिणीचें फेस्त सुकोर सायबीण आमची फिरगोजीची पात्रोन आनी रुजाई जाले आमकां सगल्यांक जाल्ल्या दिसाची नांवां घातल्यात आनी मागीर म्हज्या शापायन आनीक एड केले ताचो पोदोन सांत आंतोन जातलो सांत आंतोनीचें नांव मोदोन दुसरी पूण पोदोन आदीं तशें कोत्तालें माद्रीन आनी पाद्रीन एकलो सांत आनी दुसरो जिवो मनीस आनी हांव सदांच झगडटालो
म्हाका कित्याक घातला सांतांचो, म्हाका पोदून जिवो आसूंक जाय, पूण मायन म्हणून बाबा शापायन घातला. ताची इच्छा आसली म्हज्या पयल्या नातवाक बायगोन आंतोनीक पोदून करूं, पूण हें तितलें म्हाका गमलें ना. तें आहा, म्हाका नांव आंतोन आहा, सुकोर रोजार आंतोन. पूण जेन्ना हांव हांगा आयलो, इगोर्जेंत आयलो, तेन्ना ह्या देखाव्याची, जेन्ना म्हज्या शापायन म्हाका तें नांव, तो देखावो म्हज्या दोळ्या मुखार हाडलो हांवें, आनी देवाक आर्गां दिली. ओ भाग्योन म्हजो पोदून, कित्याक हांगासर हांवें मिलाग्री जातात त्यो पळयल्यो, म्हजेच सोबेन कितल्योच मिलाग्री जाल्यो. आनी हांव ताका वयर वेता आसतना सांतांतून म्हणिना, ताका पादीन म्हणटा. ताका उलोवपूच तेजे भाशेन, पादीन हें भुरगें बरें ना, पादीन हो मनीस बरो ना, पादीन अशें. आनी तो तें कोत्ता, कित्याक पर्सनल रे, हांगा येवन शिकलो तें हांव, दुसरे कडेन न्हय, हांगा येवन. आनी देवाचीच येवजण म्हज्या पोदोनिशी म्हाका हांगा पादविकार घालूं, आनी त्या प्रमाणे हांगा जायत्यो मिलाग्री जातात. सदांच उगडास करात. आमी तर खासगी संबंद सांबाळटा, त्या खासगी संबंदांक लागून देव आमचेर आशिर्वाद घालता. आनी हे खासगी संबंद घट आसूंक जाय, हे खासगी संबंद सारके भितरले आसूंक जाय. There should be very profound bonds of relationship between me and my patron saint, between me and my God. पळयात तुमच्या जिवितांत तुमचो कोणूय भाग्योंत आहा, तुमचो पोदून जाय, तुमच्या शापायन शामायन पोदोनीचें नांव घातलां, ताचे कडेन मागा, कित्याक बिस्तें घालूंक ना. ओ पोदून, ओ पाद्रीन, म्हज्या नातवा पासत, म्हज्या पुता पासत, म्हजे दुये पासत मागतलो, आनी बरो क्रिस्तांवपणाची तत्वां जिवंक आदार दितलो असल्या मनान. तर ह्या पास्कांचे आठवड्यांत आमी आसा तेन्ना मारी मागदलेना भाशेन आमचे संबंद जेजू कडेन गोठ करुया. आनी ह्या वर्साक, उत्सवीक वर्साक, जेजू कुर्सार थंय आसा, ताचे सगळें संबंद करुया. आनी ते पासत इगोर्ज आमी उत्सवीक इगोर्ज कशी भेटयल्या, आनी बिस सायबान आमकां ही परवानगी दिल्या. हांगा येवन मागता तितलें देव दितलो. ह्या मनान तुमचे संबंद कुर्सार किडायलोल्या जेजू सभेय वाडोयात, आनी हे संबंद घेवन चलात. जाय तें बरेपण तुमच्या जिवितांत येतलें. सांतांतूनच न्हय, पूण जेजू तुमकां बरेपणान भरतलो. आनी मागदलेनाक, मारिया मागदलेन धाडली आपोस्त कशी. आपोस्त म्हळ्यार कितें, पाठयलोले 12 आपोस्त, पूण तिकाय आपोस्त म्हणूंक जाता, कित्याक तिका पाठयली. वच आनी आपोस्तलांक सांग. ते आपोस्त, पूण हिका आपोस्त केली, वचोन सांग तांकां हांव जिवोवन जाला. आमी आपोस्त, बरेपणाचे आपोस्त. आमी हे कुर्सार पळोवन आमी जें बरेपण अनुभवता देवाचें, तेंच बरेपण आमच्या फामिलींत, आमच्या वावराचे सुवातेर, आमच्या समुदायान, आमचे पवित्र सभेन, आमच्या इश्टा मित्रां मदें हें बरेपण देवाचें. देव बरो, तो आमकां पावता, तो आमकां सगल्या वायटांतली निवारता आनी वाटायता. हें बरेपण तुमी आपोस्तलां कशीं परगटचें. तो जेजू हांगा येतलो, आमकां भितरल्या नेट आनी बोड दितलो, आपली बरी खबर परगटूंक, आपलें बरेपण शिंपडावंक. ताका घेवन, ताका आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या ओतम्यांत, आमचे कुडीन घेवन असली मारिया मागदलेना भाशेन खासगी संबंद देवा कडेन सांबाळटली. आनी हे खासगी संबंद वचोन दुसऱ्यांक गोवाय दितली. मनशां आमकां कोर म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसावां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच बोरवशान बोरलोले बावार्थी जावंक आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत हो बोरवासो आपले पोरशेक वांटूंक तांकां पवित्र आत्म्यांचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या जिवितांत गोराब्यांत आनी समाजांत जियेतल्या दर एका वांगड्यान आपल्या जिवितांत बोरवाशाची गोवायकी दिवंक आनी ह्या उत्सवीक वर्सांत आपलो बोरवासो सोबे माजार दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच हे इंतेसांव भेटयतले क्रिस्टीन पो हिका भागिवंत आंतोनीचे विणवणेन सुबाम आशिर्वाद फाव जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोंपून गेलोल्या फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक सासनाचें सूख फाव कर म्हूण आनी ताका ताच्या बऱ्या करण्यांचो इनाम दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसवां स्विकार कर. आमचे संभोवन तुजे सवय ओदीक ओदीक कासकी जावं दी आनी हे कासकी संबंदांक लागून जें कितें आमी मागता तें तूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C10 पेज 32. भयणी बापाक बेटो भांगर नाका रुपे नाका आपल्या कालसा सोवे वोपो जेजू तुझे कालीस मागता आयच्या दिसा आखेचिने देवा खुशी कुरीस लेको मोगान वेंगोन जिवीत जोडू जेजू तुझे कालीस मागता जेजू मागता खुशी दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता जेजू मागता खुशी दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता बावा भयणी बापाक बेटो घेवन ये भांगर घेवन ये रुपे गरज तांकां खुशीन वांटू घेवन ये तुजो नवो पयसो वेगळी वेगळी देवादिनी कुडीचे गुण मोनाचे गुण आखे जिवीत साकरेक लावू जेजू मागता बापाक बेटोय जेजू मागता खुशेन दिता सगळेच मोजे बापाक वोमता जेजू मागता खुशेन दिता सगळेच मोजे बापाक वोमता.
भयणीनो आनी बाबांनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खी पवित्र सभेच्या अदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोनबळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी इबाडिना जावंक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावूंक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलो निरअपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणांचो भस्म केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दळबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaranzo surveis portu, surgani संसार पोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मोळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. ए म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco good porgo tuya. Jesu melo, Jesu জীবন sala, Jesu novia nietolo, Jesu novia nietolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन जेवाज आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारेन सूर काणी तुका मानवल्यात ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आमच्या पाप सायबा फ्रांसिस्काची काकूत कर. ताका कालच्या दिसाक तुवें ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय. जसो बावतिस्मा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून दीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवती पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत को. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुन म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to reception of other sacrament. If there is anyone present here who is a non-Catholic, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69. Sorki undo Jesun dilo amka oslo favor naslo amso Jesu jevon salo amchi atmi bukik Paulo
जेजू दिता आपली कुडमास समोर पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता म्हाका देवान माना दिलो कुडी गोठाय तो दितालो स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आत्म्यांक गोठाय तो दितलो ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता पवित्र ओस्ती हाचीर जाता ओस्ती रुपान जेजू रावता जेवणा रुपान काळजांत रिता मनशांक गोठाय दिवंक सोदता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता काळजांत आमच्या रावूंक सोदता जेवणा रुपान प्रवेश करता आमच्या आत्म्यान पेणे करता आमचे जिवीत बदलूंक सोदता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेजू जेवण जालो आमची आत्मी भुकेक पावलो ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवंक रावता उबी रावया प्रार्थुया सौर पोदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा बावतिजमांत एक अमोलीक देडे तुवें आमकां फावो केलें तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माय मोग आमकां चाखूंक दिलाय तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सूख बगूंक तयार कर ह्यो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. कुमसाराक हाजीर आसतलो ते भायर
आमची कावन्सिलर सिस्टर सँड्रा आनी फादर दानाम कावन्सिलींग हाजेर आसतली. तुमी तांचे कडेन एपॉयंटमेंट घेवचो. तांचे हो मंगळार आनी दुसरो मंगळार एपॉयंटमेंट बूक जाल्ले आहात. तुमकां आमकडे फुडल्या मंगळाराक पडत. इगुर्जिनी जी आमी बॉक्सान दवरतात तातूंत पडल्यात 70 आनी 4,000 आशिर्वचनां तुमचेर वतो म्हूण मागता. सुर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणोवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणोवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रीती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रीती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणोवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दौडलीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालूंक वेता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन.
दोन्ही ओ सूर्याच्या भोवता पुर्तुगालचो तूं उडवता तुझ्या ग्रंथार खेळता भोगता बालक जेसू रायांचो राजा तुझ्या ग्रंथार खेळता भोगता बालक जेसू रायांचो राजा क्रिस्तावांचे शास्त्र खोरे देखून तुवें दाखोवन दिले जेन्ना दर्या देगेर प्रेकार केले मासलेन वयर सोरून ते आयकोले जेन्ना दर्या देगेर प्रेकार केले मासलेन वयर सोरून ते आयकोले